एक्चुअली आता आमचे जवळ आयज जर पळयतलो जाल्यार 17 खांबे आमचे रेडी जाल्ले आसा, जे आमचे धावजे रेल्वे ट्रॅक जो क्रॉसिंग आसा. कारण आता ते मेजर काम आसा. जेन्ना मोटरसायकली किंवा गाडी येता थंय कसलो अनर्थ जावंक जायना, कितें पडोंक नाका म्हणून आमी इवन कलेक्टरान आमची ऑर्डर काडलेली आसा. तो 2026 मार्च पर्यंत काय कितें तरी आमचो क्लोज म्हणून आसा, रोड क्लोज करचो. पण मदीं आमी तो ब्रिज म्हणजे खांबे घालपाचे जाले ना म्हणून आमी चालू दवरलो. पण आता आमकां पर्याय ना म्हणून आमी मंडेच्यान तो रोड बंद करता. कारण आता ते 17 खांबे ऑलरेडी आमचे रेडी जाले, 17 खांबे, म्हणून तो बंद करपाचो खूप गरजेचो. आणि येणाऱ्या म्हाका दिसता डिसेंबर पर्यंत आमचो टार्गेट आहा तो कंप्लीट करपाचो. मे बी 1 म्हयनो 2 म्हयनो खंय जर चड पावस जर पडत जाल्यार कदाचित खंय तरी 1 म्हयनो 2 म्हयने फुडें वयतले. पण आमचो टार्गेट आसा जे आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलेले आसा. आमच्या मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद, कारण GSIDCच्यान तो घेतलेलो आसा. काम एकदम परफेक्ट तो करीत आसा. फुल स्पिडीन काम आमी करता. तो आमचो डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करपाचें आमचें टार्गेट आसा. सो सगळे माझ्या लोकांक माझी विनंती आहा, माझ्या भावांक भयणीक, माझ्या आई वडिलांक, की जेन्ना आमी मंडेच्यान हो रोड बंद करतले तेंच्यांनी बाणस्तारीचो रोड घेवंक शकता, जावं गवनाळेच्यान PDAचो रोड, कारण तो रोड मातसो नॅरो आसा. पण आमी एडजस्ट करून त्यो गाडयो व्हरच्यो पडटल्यो. इवन आमचे जुयेच्यान आमचो टॉल्टोय फेरी आसा, तेजोय तुमी एक इस्तेमाल म्हणजे यूज करून जी ट्रॅफिक पळय कंजेस्टेड जातली, जी जाम जावंक शकता, ती आमी सुरळीत करपाक लागून तेंच्यांनी 2-3 रूट यूज करचे. कारण एकाच बरोबर आमी रोड बंद केलो की आमकां काम फास्ट करूंक मेळटलें आनी विदिन 6 म्हयने भितर आमी कंप्लीट करपाचें आमचे टार्गेट आहा. सो सगळ्यांनी हेची नोंद घेवची आनी सगळ्यांनी सहकार्य करचो. कारण एक बरो आमचो सारको बरो ब्रिज, ओव्हरब्रिज आमचो रेडी जावपाच्या हेतून आसा. जवळ 17 खांबे जाल्यार सगळ्यांक म्हाजी कळकळीची विनंती आहा, सगळ्यांनी मातशें मानून घेवचें आनी पेशन्स दवरचे. कारण जाता तितलो बेगीन हो ब्रिज हो तुमकांच लागून आमी फास्ट बांदता. थँक्यू. ओल्ड गोवा लागसर जे गवंडाय रेल्वे क्रॉसिंग आहा तेचें काम सुरू जाल्लें आसा. खूब दीस जाले, सगळ्यांकूच खबर आसा. पूण एक काम सुरू जाल्ल्या कारणान थंयसर जे ट्राफीक येता ताका लागून काम करपाक GSIDC थोडेसो अडथळो निर्माण जाल्ल्या कारणान तेंच्यांनी येता ते सोमारा 23 जुनाच्यान हो रस्तो बंद करपाचो तेंच्यांनी नोटीस काडिल्ली आसा. फ्रॉम सालगांवकर जे फुटबॉल ग्रावंड थंयच्यान ते फिशरमॅन ट्रेनिंग सेंटर थंय पर्यंत रस्तो आहा तो बंद आसतलो. जो पर्यंत मेजर काम जायना तो पर्यंत बंद आसतलो. आनी जो पर्यंत तेंचें काम कंप्लीट जायना तो पर्यंत हे रस्त्यान कोणीच येवचें न्हू. खास करून सांखळे, बिचोले, वाळपय जावं मार्सेलचे लोक येता, खास करून हो रस्तो यूज करता तेंच्यांनी जो पर्यंत फुडली नोटीस येना तो पर्यंत हो रस्तो बंद आसतलो. ताका लागून लोकांनी बाणासर रस्तो यूज करचो अशें सध्या स्थानीक आमदार राजेश फळदेसाय हांच्यांनी कळीत केल्लें आसा. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत.